सगळी उभी राहूया. सुरुवातीक गीत घेऊया A24 पेज नंबर 12. A24. सगळ्यांक तुमकां देव बरी सांज दिवं. तुमकां जेसू करपा दिवं. आनी मागीर मोगाचो येवकार तुमकां सगळ्यांक आयच्या ह्या सांत आंतोनीच्या वेस्परा दिसाक आयज त्रेजनाचो 13वो दीस आनी आयची मांडावळ करता मारिया इमाकुलादा समुदाय रेजिडेन्सी सायड रेजिना मुंदी. दर एका कुटुंबाचेर ह्या समुदायाच्या देवान सांत आंतोनीचे मोजतीन आशिर्वाद घालूंक मागुया. आयच्या दिसाची इंतेसांवां देवाक दिनवासून बेटबेटिता लॉरेन्स डिसुजा आनी फामील सगळ्या ताच्या मागण्यांचे उपकार मेळलेल्या पासत सांत आंतोनीचे मोजून तांकां मेळचे आसात तांचेय पासत. दुसरें इंतेसांव कॉस्तांसियो आनी नेल्सी आपली बरी भलायके पासत देवाक दिनवासून ही भेट भेटयतात. तिसरें इंतेसांव कॉन्ड्रेड आनी सुजान कुतिनो आपल्या भुरग्याचें देणें दी म्हूण मागून ही भेट भेटयतात. खेरीत भाशेन आयच्या दिसा सगळ्या भुरग्याच्या देण्याक उलो मारतल्या काजारी जोडयां पासत आमी मागता देवान सांत आंतोनीचे मोजतीन तांकां भुरग्याचें देणें फावो जावं. आमच्या मागण्यांत आयज दवरुया. सोंपून गेल्ल्या रॉबिन डिसुजा ताका सर्गीचें सूख फावो जावंक. नमिशा आनी नीव सगळ्या बेसांवान देण्या पासत देवाक दिनवासतात. शेरोन डिकॉस्टा आनी फामील, टायसन डिकॉस्टा आनी फामील, सोफिया डिकॉस्टा आनी फामील देवाक दिनवासून ही भेट भेटयतात. बरी भलायके पासत ग्लोरिया डिकुना, सुमिती पार्सेकर आपलो दोळो ऑपरेशन करून बरो जावंक मागता. आर्विन फेर्नांडीस देवाक दिनवासता आपल्याक मेडिकल कॉलेजीन सीट मेवलें म्हणून. रेमी फेर्नांडीस आनी फामील बरी भलायके पासत देवाक दिनवासता. तशेंच आग्नेल मास्करनेस आनी फामील आनी मेंडोन्सा फामील देवाक बरी भलायके पासत दिनवासता. रेजिना गॉन्साल्वीस आनी जॉयस्टन बॉर्जीस सोंपून गेल्या तांकां सर्गीचें सूख मागता. रुयेला फेर्नांडीस आपले फर्दर स्टडीज बरे भाशेन जावचे पासत मागता. वनिता सिक्वेरा आयज आपलो जल्माचो दीस मनयता आनी बरे भलायके पासत मागता. आंतोनियो फ्रांसिस्को रॉड्रिगीस आपल्या घरच्यांच्या बरेपणा पासत आनी तशीच आपली एन्सेस्ट्रल प्रॉपर्टी आसा ती सांबाळूंक मागता. एस्ट्रिया आनी शोगन भुरग्याच्या देण्या पासत मागता. एल्वो आल्फोन्सो आपल्या जल्माच्या दिसाक देवा लागीं आपणाक भुरग्याचें देणें दी म्हूण मागता. आदेलिना गामा बरे भलायके पासत. मार्सेल मेंडीस बरे भलायके पासत. वेन्सन कुलासो आपले फामिलीच्या
भलायके पासत मागता. निनेट क्वाद्रूस फामिलीचे भलायके पासत. नेल्सी वेगस आपले खेरीत इंतेसांव देवा मुखार सांत आंतोनीचे मोजतीन मुखार दवरता. त्रिंदाद आनी मिनीन फेर्नांडीस देवाक दिन वाजतात. जिनेट रॉड्रिगीस आनी फामील देवाक दिन वाजतात. मारिया क्रूज बरे भलायके पासत मागता. मेल्विन आनी ओनिलिवा सगळ्या भुरगे नासलेल्या जोडयां पासत मागता. विकी एक रेर बॅक्टेरियल इन्फेक्शन जालां तातूंतलो आपल्याक निवार म्हूण मागता. जेनी आनी लविटो भुरग्याच्या देण्या पासत मागतात. सोपून गेल्ल्या फ्रांसीस जुझे एस्पेरांसा गामा आनी जुआंव ग्रासियानो फारिया हांचे पासत देवान तांकां सुख सर्गीचे फावो करूंक मागुया. तशेंच ह्या जाग्याच्या भाटकारां पासत मागुया तांच्या उदारपणाचेर देवान आशिर्वाद घालूंक. आनी हेर सगळे आमची मागणी इल्लोसो वेळ ओगीच रावून आमी देवा मुखार दवरुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. आमेन. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मोगाल बाबा भयणीनो, जेजूचेर बावार्थ आनी ताचो मोग जावन आसा जोडटो उजो, जो एका बावार्थ्याक तार दिना. आयज आमकां जेजूची शुभ खबर परगटूंक आनी बावार्थाक गोवाय दिवन पाठयल्यात. आमच्या बावार्थाक लागून जायते फावटी लोक आमकां ओकमान टिका करतले, किकोन करून लोजे घालतले आनी आमकां पिडापिडू सोंसूंक पडत. असल्या वेळार आमी बावार्थाक थीर रावंक भोव म्हत्वाचें. देखून आयच्या सेवा धर्माचे रितीन हो विशय नियाळतोल्या. सांत आंतोनीची मोजतीन बावार्थाक थीर रावया आनी संवसाराक जेजू दिवया. आमचो बावार्थीपणी जिवया आनी आमच्या जिवितांतल्यान संवसाराक जेजू दिवपाचे कार्या पुर्तेपणी शार्ती पावूंक ह्या मिसाच्या बलिदानान आमकां देवाची कृपा मागुया. भाव भयणीनो, ह्या त्रेजेनान आमी ह्या निमण्या दिसाक भाग घेता आसतना सगळे देण्या पासत देवाक आमी दिनवासुया. तशेंच सगळ्या भावार्थान सांत आंतोनीच्या पांयांशी आमी येता तेन्ना तो मिलाग्रीचो कुंवर म्हूण आमी पाचारता. जाल्यार होच विस्वास धरून आमी मागता आसतना आमच्यो सगळ्यो चुकी ओळखून घेवया. जशें ह्या दिसांनी तुमकां उगडास केला, आमची पातकां जरी तर आसत जाल्यार आमकां मिलाग्री मेळोवंक एक आडकोड. आनीक एक फावटी आमच्यो सगळ्यो चुकी, आमची सगळी असोक्तायो देवाक उबारुया. आनी ह्या सांजेच्या प्रार्थनान आतां आमी वांटो घेतल्या. सगळीं आमी ह्या स्तोत्रांनी भाग घेवया, व्हडल्यान तीं गावुया. म्हज्या काळजा सारके हांव तुमकां गोवडी दितलो आनी ते तुमकां जाणवायेन आनी कोरे शिकवणेन पोसतले. गायन घेऊया 828 पेज नंबर 14. 828. Santo Sane Git Kaita Bodwe
पावल्या पातोळी आमकां सोडून सोगल्या बोसांका पयली पोती आपल्या मोगाची सोर्वेस्पराक शामाना सोतोसाने गीत गायता सोर्वेस्पराक शामाना सोतोसाने गीत गायता. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक आदी आतां आनी सदां सदांकाल आमेन. म्हज्या काळजा सारके हांव तुमकां गवळी दितलो आनी ते तुमकां जाणवायेन आनी खोरेशी कोवणेन पोसतले. हांव म्हज्या शेळयांक चोरयतलो वाट चुकलोलेक नीट मार्गार हाडटलो आनी सांडलोलेक सोदून काडटलो. गायन घेऊया A32 पेज नंबर 17 A32. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक आदी आतां आनी सदां सदांकाल आमेन. हांव म्हज्या शेळयांक चोरयतलो वाट चुकलोलेक नीट मार्गार हाडटलो आनी सांडलोलेक सोदून काडटलो. जो आपल्या शेळयां पासत जीव दिता तोच बरो गवळी. गायन घेऊया F8 पेज नंबर 89 F8.
देवाचे रूप ताणे घेतले उंचा वरी जगत जालो ल्हानवी कातो पाळोक जालो खुर्सार मोरो पोरयान घालो जेसू ल्हानवी कातो जालो देखून स्वर्गात ताका उखलून सगळ्या नांवा बरो स्वते बोडा ताका बापाक दिले स्वर्गात पृथ्वीर नरकांत लेखून जेसू नांवाक सगळ्यो रचना दिवी बोटाक तोमान करता बापाक मोयमा वैभव सगळ्यो जिवो बोर करता जेसू सोमी Papa's boy me por corcora Papa's boy me por corcora Jesus o me महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक आदी आता आणि सदा काळ आमेन. जो आपल्या शेळयां पासो जीव दिता तोच बरो गोंडी आनी सोरपुदवेदार देव आमची काकूत करूं आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. प्रार्थुया. देवा आमच्या स्वर्गीच्या बापा तुझ्या विचून काडलेल्या गोवळ्या मदें बाग्यो तांतोनीक तुझ्या चाकराक तुवें घेतलोय आनी संवसार जिखता तसल्या भावार्थान ताका गोट करून आनी ताचें काडीज तुज्या जोळट्या मोगान भरून तुवें ताका किर्तिवंत केलोय. ताच्या मागण्याच्या धर्मान आमकांय भावार्थान आनी प्रितीमोगान थीर कर अशें शेवट पर्यंत विस्वाशीपणान तुजी कुशी पाडून स्वर्गार ताच्या सांगाता तुजे मोहिमेंत वांटो घेवंक आमकां फावो कर. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सगळें पवित्र आत्मेच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता देवा सासणाच्या सासना. आमेन. बागेवून पावलून कोरेंतकारांक बरयलोलें दुसरें चिटी वेलें वाचप. भावा भयणीनो, आजून पर्यान मोइसेसाची समृद्ध वाचता तेन्ना तो पड्डो तांची मनां दामता. सोम्याशी परतत तेन्ना तो पड्डो पडटलो. तर सोमी म्हणल्यार आत्मो आनी जंय सोम्याचो आत्मो आसा थंय सत्या वसता. अशें तर आमचें मुखामळ उक्तें दवरून आनी एका आरश्या परी सोम्याची मोहिमा परतूंक फांकूंक आमी सगळीं ताचे सारकी अदीक आनी अदीक मोहिमेवंत जाता. सोमी आत्मो म्हणटोच हें ताचें काम. देवान दयाळपणीन हें मुणयारपण आमचे आदीं केलां देखून आमी आंग काडिना. आमचें शुभ वर्तमान आजून दांपलोलें आसा जाल्यार इबाड जातात तांकां तें दांपलोलें आसा. मुणगे क्रिस्त देवाचो रूपकार आनी ताचे मोहिमेवंत शुभ वर्तमानाचो पडजोळ अणभवार्थ्यांक फांकोना पूण जावंक ह्या काळाच्या देवान तांची मनां कुड्डीं केल्यात. तर आमी आमकांच पोरगोट करिना पूण क्रिस्ता जेजूक सोमी म्हूण आमी पोरगोडटा. आमी जाल्यार जेजू खातीर तांचे सेवक. काळोखान तांव उजवाड पडजोळून अशें देवान म्हणलें. तर ताणेंच क्रिस्ताच्या मुखामळार पडजोडटा ते आपले मोहिमेची ओळख आमकां मेलचे खातीर आपलो उजवाड आमच्या गिन्यानांत फांकोसो केलो. देवाचें उतर हें. देवाचें उपकार. आमचो जबाब जावन दी. सर्वेस्पराची मोहिमा आमच्या देशांत वस्तोली. आनी एकदां म्हणुया. सर्वेस्पराची मोहिमा आमच्या देशांत वस्तोली. सर्वेस्पर सांगता ते चीट दिवन आयकोआत.
खरेंच शांतीची खबर देव सांगता. ताची भोक्ती करतल्यांक ताची सोडवण लागीं पावल्या. ताची मोहिमा आमच्या देशांत वस्तली. जबाब, सर्वेस्पराची मोहिमा आमच्या देशांत वस्तली. मोग आनी विस्वाशीपण एकामेकाक भेटतात. नीत आनी शांती एकामेकाक वेंगेंत घेतात. विस्वाशीपण भुयेंतली उपजोडटले आनी स्वर्गातावर आमचे देंवतलो नितीचो उजवाड. जबाब, सर्वेस्पराची मोहिमा आमच्या देशांत वस्तली. सर्वेस्पर आपुणूच आमकां सुभागी करतलो आनी आमची भूंय जातली सुफोल पिकाळ. नीत चोयन येतली तांचे मुखार. तांचे पावलांनी पावल घालून येतली शांती. जबाब, सर्वेस्पराची मोहिमा आमच्या देशांत वस्तली. उद्गाराक सगळीं उबी रावया. सोमी म्हणटा, एक नवी आज्ञा तुमकां दिता. हांवें तुमचो मोग केला तसोय तुमी एकामेकाचो मोग करात. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. माते बापर म्हणी जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. जेजून आपल्या शिसांक म्हळें, शास्त्रियांच्या आनी फारिजेवांच्या प्रमाणीकपणा परस तुमचें प्रमाणीकपण ओदीक व्हरतें न्हय जाल्यार तुमी सर्गींच्या राज्यान कधीच भितर सरूंक पावची नात. जिवेशी मारूं नाका आनी जिवेशी मारीत तो न्याय सोबे मुखार गुन्यांवकार जातलो अशें आमच्या पुर्वजांक सांगलोलें तें तुमी आयकलां. पूण हांव तुमकां सांगता, कोणूय आपल्या भावाचेर रागार जायत जाल्यार तो न्याय सोबे मुखार गुन्यांवकार जातलो. कोणूय आपल्या भावाक बेलको म्हणत जाल्यार तो न्याय सोदरे मुखार गुन्यांवकार जातलो. आनी कोणूय ताका आरे देव धर्म नासलोल्या म्हणत जाल्यार तो हेमकोंडाचे कास्तीक सांपडटलो. ह्या पासत तुजें दान भेटूंक वेदी मुखार येता तेन्ना तुज्या भावाक तुजो गुन्यांव करूंक कसलेंय कारण आसा म्हूण थंय तुका उगडास जायत जाल्यार थंयसरूच वेदी मुखार तुजें दान तशेंच दवर आनी पयलो वचून तुज्या भावा लागीं शांती कर. मागीर परतून ये आनी तुजें दान भेटय. तुज्या वाद्या बरोबर वाटेर आसतनाच तुमचे मदें उपरासलेलो तोंटो बरे भाशेन सोंपय. नाजाल्यार घडयेक तो तुका नितीदाराच्या हातान दीत. नितीदार तुका शिपायांच्या ताब्यान घालीत आनी तूं भणकोणीन पडशी. हांव तुका खरेंच सांगता, निमणी दोमडी फारीक करीसर तूं थंयसरलो सुटचोच न्हय. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. बाबडीनो सगळीं तुमी व्हॉट्सॅप उजार करतात. व्हॉट्सॅप कोत्ता काय करना कोत्ताय. के म्हण केन्ना तुमी उतर मारला? के केन्ना मारता के? ओके म्हणजे सुवातेर के म्हणटा. आनी तुमच्या मदली थोडी जाणां के के घालता केन्ना. एक के हाचे पावटीक 2 के घालतात केन्ना घालना. ओके म्हणपाचे थोडे के घालतात आनी थोडे के के घालतात. के के म्हणल्यार कितें?
के हेजें फूल फॉर्म कितें अशें आसतलें? आं खोंकली काडू? आं व्हेरी ओके. ओके के के म्हळ्यार खोंकली काडू कोण म्हणटा. व्हेरी ओके. आयज भाव भयणीनो आमच्या नियाळा के आनी के घेवया. ही के पयली के आहा ती कायदो आनी दुसरी के आहा ती कुरपा. आनी आयज आमी क्रिस्ती भावार्थान थिराय सांबाळपाक आमी सांत आंतोनीची मजत मागता. आनी ही थिराय सांबाळपाक के आनी के हे दोनूय के गरजेचे. एक वाटेन आसा कायदो, एक वाटेन आसा कुरपा. हे आमच्या मतीन दवरुया सुरवात करता आसतना. भाव भयणीनो, कायदो आमच्या धर्मांत आसा. कायदो आमकां पवित्र पुस्तकान दिल्लो आसा. कायदो आमकां आमच्या संविधानान दिल्लो आसा. कायदो मोडल्यार कितें जाता? कायदो समज मोडलो कितें जाता? तेज्या फाटल्यान आनीक एक के येता. ती खंयची? खास्त लागता. कायदो मोडल्यार खास्त लागता. आनी ह्या पासत आमी जायतीं जाणां कायदो मोडना जावपाक जाय तो भार घेवन आमचें जिवीत जियेता. कायदो मोडीत जाल्यार खास्त लागतली. कोणाची? जरी तर संवसारांतले कायदे जे आमकां आसा, तो कायदो राखपी आसा, पुलीस आसात, कोर्ट आसात, तांणी जरी तर आमकां धरले जाल्यार तिंगा पनिशमेंट पडटलो. कायदो मोडची न्हू. आनी कोण जरी तर पळयना, पुलीस पळयना, कोर्ट पळयना, आमचेर कोण कंप्लेन करपी कोण पळयना जाल्यार कायदो मोडीत जाल्यार कोण पळयता? देव पळयता. आनी ह्या पासत खास्त लागपाक शकता. सायबा नाका, कायदो मोडचो न्हू. आनी कायदो मोडटा आसतना मोडना जावपाक भाव भयणीनो आमी जरी तर कायदो मोडिनासतना जियेता जाल्यार घडये म्हणूंक जाता आमी थिरायेन आमचें जिवीत जियोवपाक, हें मनीसपणाचें जिवीत, वो आमचें समाजीक जिवीत, वो आमचें धर्मीक जिवीत आमी कायदो मोडिनासतना थिरायेन जियेता अशें म्हणूंक जाता. कायदो मोडल्यार कितें जाता? खास्त जायत म्हूण भिरांत आसा. एके वाटेन कायदो, खास्त, भिरांत ह्या पासत थिराय. दुसरे वाटेन येवया. दुसरे वाटेन आसा कुरपा. आनी कुरपा म्हणटा ती फुकट देणें देवाचें. एक कुरपेन जायतीं जाणां आमी जरूय आमी कश्टवता. सोंपें जिवितान जियोवपाक सारकें नितळ निर्मळ पातका विरयत जियोवंक सोंपें जाता काय अवघड? अवघड जाता. आनी हे अवघडायेन पातकाचेर जैत व्हरूंक, पातकाचेर आड वचूंक, वो पातोक पयस करूंक कुरपेची गरज. आनी जीं कोण कुरपेन जियेतात तांच्यांनी हे पातकाचेर आड बरें जिवीत क्रिस्ती थिरायेन जिवंक जाता. भाव भयणीनो, हे आमी समजता आसतना कायदो आयज आमकां पयल्या वाचपान दिश्टी पडटा. हाच्या पयल्या वाचपान बागेवन पावलू कोरिंथकारांक चीट बरोवन उगडास करता. आदलो कायदो आनी तो कायदो जो म्हणल्यार मोइजेसाची सुमूर्त तो पाळटा आसतना आमच्या दोळ्या मुखार एक पड्डो कसो आसा. म्हणजे स्वता आसा ते आमकां धापून उरता. कित्याक कायदो मोडून आमकां खास्त पडत देखून आमी ते भाशेन जियेता. जाल्यार आतां जेन्ना जेजू आमचो सोमी ह्या संवसारांत आयला तो आत्मो, पवित्र आत्म्याक आमी उलो मारता. जेजून सांगलोलें आपूण स्वर्गार चडून गेल्या उपरांत म्हजो शारोती पाठयतलो तो आत्मो. जाल्यार तो आत्मो जरी तर आमचे बराबर आसा जेन्ना आमी म्हणटा बाप, पुत्र, पवित्र आत्मो एकूच देव, जाल्यार आमचो सोमी आत्मो म्हण आमकां बागेवन पावलू कोरिंथकारांक चीट बरोवन उगडास करता. आनी हो आत्मो कितें करता? भिरांतीक लागून न्हू, खास्त पडत म्हूण न्हू, कायदो आसा म्हूण न्हू, पूण कुरपेर कुरपा आमकां दिता. आनी हे कुरपेन आमी आमचें जिवीत बरे भाशेन जिवंक आमकां हें नवी शिकोवण दिता. हें आयच्या पयल्या वाचपान आमकां बागेवन पावलू सांगता. आनी जो कोण हे कुरपेन जियेता तो मोहिमेवंत जाता. ही मोहिमा मनशाची मोहिमा न्हू. आमी एकामेकाक ताळयो मारतात त्यो न्हू. कोणें कितें बरें करीत जाल्यार आमी कितें करता? ताळयो मारता, ताचो सत्कार करता, ताका कडेन मुखार हाडून एक हार घालता वो एक ट्रॉफी दिता, सगळीं ताळयो मारतात. पूण जेजू मुखार, ओ आत्म्या मुखार, देवा मुखार जेन्ना आमी हें जिवीत निर्मळकायेन जियेता तेन्ना ही थिराय नवी शिकोवण हांव तुमकां दितां. एकामेकाचो मोग करात जसो
हांवें तुमचो केला. तर ही शिकवण भाव भयणीनो आमच्या जिवितान घालतले हांव जाल्यार आमी जाणा कितल्यो आडकोड्यो आसात, कितले त्रास पडटा आमकां ते सांबाळून दवरूंक. जेजू आयच्या शुभ वर्तमानान आमकां ही शिकवण दिता. जीव काडप हें व्हड पातक शिकयल्लें आसा आमकां समृतीन. जाल्यार जेजूचो नवो कायदो कितें? जीव काडल्यार तुका पातक जातलेंच, न्याय सोबे मुखार तूं पावतलोच. पूण राग धरीत जाल्यारूय तूं जरी तर तुज्या भावाचो भयणीचो राग धरून आसा जाल्यार तूं न्याय सोदरे मुखार गुन्यांवकार जातलोय. आनी गुन्यांवकार म्हणल्यार खास्त आसा. खास्त आमकां येत म्हूण आमकां भिरांत आसा. जाल्यार भाव भयणीनो, हें जें जेजून सांगलां आमकां, करून ही आयची थोडीशीं उतरां. राग धरप ना कोणाचेर. आनी राग आहा जाल्यार पासून आतां मिसाक येयल्लीं आहा. इल्लोसो वेळ जरी तर तुमी उगडास केलो, कोणाकूय कारण आहा तुमचेर रागार जावपाक, वा कोणाक तरी तुमी दुखयलां, उगडास येयलो जाल्यार कितें करपाक जाय? आतां तर उगडास येयलो तुमकां, कोणाकूय भावाक भयणीक तुज्या घरच्याक शेजाऱ्याक वा तुज्या दुस्मानाक तुवें दुखयला आनी ह्या दुस्मानाक वा ह्या भावाक हे भयणीक कारण आसा तुजेर फिर्याद मांडपाक, कंप्लेन करपाक देवाशी वा पुलिसांशी. हें जरी तर तुका उगडास येयलो, कितें करपाचें? कितें करपाचें? आमी सोडपाचें, वचपाचें परतून आनी त्या भावा कडेन, ते भयणी कडेन, त्या दुस्माना कडेन संधान करपाचें आनी मागीर परतून येवन तुजी भेट भेटोवपाची. ही शिकवण जेजूची. मानता आमी? कोत्ता आमी? आयज विचारना तुमचे मदली कितली जाण कोणाचेर रागार आसा म्हण, पूण जायते फावटी आमी मिसाचे भेटेक येता तेन्ना आमी हे भाशेन मिसाची भेट सोडून ज्या कोणाक आमी दुखयला, जो कोण आमचेर रागार जाला, ताका आमी परतून वचून भेट्टा. करता ती भाशेन करपाक जाता? फादर तेश करीत जाल्यार परतून हे म्हणल्यार मीस काबार जातलें. तें करपाकूच जायना. तेश करीत जाल्यार मीस काबार जातलें, मेळपाचें ना, ताका सोदूं पडटलो खूंय आहा तो. भाव भयणीनो, हें आयकपाक घडये आमकां बरें दिसता, करपाक भोव अवघड. सगल्यांक अवघड जाता, म्हाका पासून अवघड जाता. आनी भोव करून कोणाचेर आमकां राग? जायते फावटी म्हाका राग येता, हांव सांगतां आनी हांव मागीर उलयतां. भोव करून आमचे जे कोण ऑथॉरिटी आसा ते जरी तर आपली ऑथॉरिटी, आपलो वावर जरी तर सारको करिनात जाल्यार म्हाका राग येता. आजून येता यादनीक हांव मीस भेटयतां, पूण राग येता. आनी जेजून सांगला राग धरून नाका. तरूय पूण हांव जायते फावटी आल्ताराचेर रावन तांकां तांसताय बीन. आमच्या आमदार मंत्र्यांक आयकोंक ना तुमी केन्ना? तांसताय बीन तांकां. खरायेन तांसता, खरायेन उलयता तांचेर आड. जे कोण आपणाचो कायदो सारको करिनात तांचेर आड. पातक न्हय काय? मिसाची भेट हांवें सोडून वचपाची काय ना? फादर तूं गेलो जाल्यार मीस कोण करतलो? की आयज दोग जाण आहाय सायडी. भाव भयणीनो, अवघड. इतलेंच न्हय, कोणाचेर आमी आनीक रागार जाता? जरी तर आमकां कोणें घात केला, तांचोय आमकां राग येता. आनी तो परतून येता जाल्यार पासून घेवपाक जाता? तुमची खबर सोड. हांव यादनीक, हांव पाद्री, हांव मिसाची भेट भेटयता. हांव म्हजें सांगता. म्हाका जरी तर कोणें घात केलो, हांव ट्रस्ट दवरता, आख्खो ट्रस्ट, कोणाचेरूय जावं हांव फूल ट्रस्ट दवरता. पूण म्हजो ट्रस्ट जरी तर कोणें ब्रेक केलो जाल्यार ताका परतून लागीं घेवपाक म्हाका खूब अवघड जाता. हांव नकळो तुमकां कोणें हे भाशेन घात केलो जाल्यार तुमच्यान तांकां रोखडोच घेवपाक जाता, बोगसूंक जाता. हांव नकळो, जाता जाल्यार तुमच्यान, म्हज्यान जायना. म्हाका मातशें अवघड जाता. ही शिकवण जी दिल्ली आसा ती पाळपाक अवघड जाता. क्रिस्ती थिराय फादर तुजी खंय गेली? क्रिस्ती थिराय तुमची खंय गेली? जरी तर हें आमच्यान करपाक जायना जाल्यार भाग्योंत आंतोनीचेर नदर मारया. भाग्योंत आंतोन रागार जातालो केन्नाय? खोरायेन उलयतालो काय केन्नाय? भाग्योंत आंतोनीक म्हणटात हॅमर ऑफ द हेरिटिक्स. हॅमर ऑफ द हेरिटिक्स म्हणल्यार कितें? जे कोण पाखंडी आसात, म्हणल्यार जो धर्म सोडून गेल्यात, तो धर्माचेर आड गेल्ले आसात आनी उलटी शिकवण शिकयतात, तांचे ते मोडतेलो हातोड. हॅमर आमी कितें करतात घेवन? हातोड मोडतेल घेवन कितें करता? वर्सान मारता ते हिळ्याचेर भितर वचपाक. सांत आंतोनीक हें नांव दिल्लें आसा, हॅमर ऑफ द हेरिटिक्स. म्हणजे कितें?
फोडटालो काय तकल्यो हे हेरेटिक्स आहात ते जे कोण आड शिकोवन दिताले क्रिस्ती भावार्थाचेर तांचे वचून तकल्यो फोडटालो ना. तांकां वचोन धरून तांचेर कंप्लेन घालतालो FIR कोत्तालो ना. तें कांयच करना आसलो. पूण हॅमर कशे भाशेन जातालो देवाचें उतर परगटून ताची जीब सांत आंतोनीची देवाचें उतर परगट्टाली आनी देवाचें उतर जेन्ना सांत आंतोन परगट्टालो तेन्ना खंयच्या एक दुसऱ्या बेस्त्या साद्या पाद्री भाशेन न्हय आयज हांव कोत्ता ते भाशेन न्हय पूण सांत आंतोनीची जिबेंतल्यान व जिबेचेर जीं उतरां येतालीं देवाचें उतर जें तो परगट्टालो तें पुरो आसलें. जे कोण हेरिटिक्स आसले पाखंडी आसले जे कोण उलटी शिकोवन दिताले तांणी आपलें मन बदलूंक मिरेकलस ही उतरां ताची मिलाग्रीची जी तो शिकयतालो दर एक उतर तांच्या घोडे काळजान भितर रोमतालें घोडे तकलेन भितर वेतालें तकली फुट्टाली आसतली आनी आपासत हॅमर ऑफ द हेरिटिक्स सांत आंतोन हे भाशेन कोत्तालो. आनी भाव भयणीन तो जेन्ना सांत आंतोन आपलो सेरमांव सांगतालो तेन्ना कोण कोण बसला हिंगासर कोणाक कितें वायट दिसतलें कोणाक बरें दिसतलें हें चिंतिनासलो. पूण जें देवाचें उतर ताका सुचयतालें आनी देवाच्या उतराचेर ताचो नियाळ आसा तो भियेनासतना फाटीं फुडें सरनासतना देवाचें उतर परगट्टालो. आनी जायत्या जाणांच्या काळजाक लागतालें कित्याक तो भियेनासतना उलयतालो देवाच्या उतरांतल्यान उलयतालो. केन्नाय ताचेर जायते जाण रागार जाताले. आयज म्हाका अशें म्हणलें सांत आंतोनी फादर एंटनी हेणें म्हाका अशें म्हणलें आयज म्हजेर सेरमांव सांगला. हाव कॅन ही टेल माय समन माय लायफ. म्हाका तो लॉजीक घालपाक सोदता आमचें नांव पिड्ड्यार करता. जायते जाण ताका रावताले मारपाक कित्याक ताचीं उतरां तोपतालीं लागतालीं. सांत आंतोनीन कितें करपाचें मीस भेटोवपाक येता तेन्ना कारण आहा कोणाक तरी तुजेर राग दवरपाक. सांत आंतोनीन आल्तारा वेलो देंवोन मीस सोडून वचपाचें गेलो काय ना वचूंक ना. भाव भयणीनो लेट अस अंडरस्टँड दीस डिफरन्स हें समजून घेवया आमी. जेन्ना आमी सोत उलयता जेन्ना आमी कोणाकूय निटायेर हाडूंक बरें आहा तें सांगता देवाच्या उतरान सांगता तेन्ना घडये कोण तुजेर रागार आसा जाल्यार माग तेजे पासत. जायते फावटी आमी एटेम्प्ट कोत्ता आमचे एफर्ट्स आसतात वचून उलोवपाक सांगपाक ना फादर कितले फावटी गेल्यार ती आयकना कितले फावटी गेल्यार तोंड आंकडी कोत्ता कितले फावटी वचत जाल्यार मुखार पासून चोयना फाटल्यान टर्न जाता त्या वाटेन घुंवडावन वयता. एफर्ट्स तुमचे मदले घोडे जायत्या जाणांनी एफर्ट्स केल्यात जी कोण तुमचेर रागार जाल्लीं आसा तुमकां दुखयल्लीं आसा व तुमी दुखयल्ले आसा घोडे मिसाक गेल्लीं सेरमांवाक गेल्लीं रेतीराक गेल्लीं एक उतर लागलें चल सायबा बोक्सणे माग म्हणलां वयता आनी मागता. बोक्सणे मागल्यार पासून तेंचें काळीज सायबा निबोर आयकना पळोवपाक पासून सोदना उलोवपाक पासून सोदना. भाव भयणीनो असल्या संदर्भान कितें करतलो तुजो क्रिस्ती भावार्थ थीर आसा जाल्यार माग त्या मनशा पासत. ताचें काळीज तुज्यान बदलपाक जायना पूण देवाच्यान बदलपाक जाता आनी ताचे लागीं जरी तर मागलें जाल्यार मेळटलें. भाव भयणीनो आनीक एक वस्त आयज आमी आयकल्या आयच्या जाबाबान आमी आयकलां देव तांची मनां निबोर करता घट करता. कोण एका क्रिस्ती भावार्थ्यान म्हाका विचारलें पयरच्या दिसाक फादर देवान तो फाराव आहा तेजें काळीज निबोर केलें. फुडें आसा तुमकां फाराव मोइजेसाक अडकतात मोइजेसाच्या बराबर ती पोरजां आसली इजिप्ताक तांकां भायर काडपाक मोइजेस तेजे बगलेक गेल्लो सांगपाक देवान सांगलां म्हाका यावे देवान सांगलां तांकां भायर काड म्हूण. आनी फाराव कोण तो देव म्हज्याहून व्हडलो आनी कोण तुजो देव आहा व्हडलें व्हडलें उलोवपाक लागलेलो. आनी असले वेळार एक एक तो मिलाग्र करून दाखयता. मोइजेस एक एक मिलाग्र करता. उदक आसलें तें तांबडें केलें मागीर लोकस्ट येयले मागीर तांचेर फॅमीन आयली मागीर ताच्या हातान जो दांडो आसलो ताचो ताणें जिवाणें केलें. जायत्यो असल्यो तांणी ओत्सोऱ्यां करून दाखयलीं. आनी निमणें ताच्या पुताकूय मरण आयलें फारावाच्या पुताक मरण आयलें.
आनी असल्या वेळार तरी ताचें मन आनी काळीज देवा मुखार भिवून येवपाक जाय आसलें, काकूत मागूंक म्हणोंक जाय आसलें, सॉरी सायबा हांव कोन्ना हे भाशेन व्हर लोकांक व्हर. मागीर म्हणटलो तो तरी पूण ताचें काळीज परतून निबोर जालें. आनी पवित्र पुस्तक आमकां सांगता देवान ताचें काळीज निबोर केलें. वाचलां? कित्याक गाय? आनी मागीर फारावाचोच गुन्यांव कित्याक? देवान केला ताचें काळीज निबोर आनी फारावाचो गुन्यांव कित्याक? ताचे फाटल्यान रोखडो दुसरो क्वेश्चन येयलो. फादर तो जुदास इस्कारियोत जेजून ताका विचून काडलेलो न्हू आपोस्ल जावपाक. पूण पवित्र पुस्तक आमकां सांगता पवित्र पुस्तकान जे भाशेन थारायिल्लें ते भाशेन ताणें घात घेतलो. घात घेतलो म्हणल्यार जें कितें ताणें करपाक जाय आसलें तें ताणें केलें. पवित्र पुस्तका प्रमाणे गेला जाल्यार जुदास सांत कित्याक न्हू? चिंतलां केन्ना? जुदास कित्याक सांत न्हू? पवित्र पुस्तका प्रमाणे केला. देवान करूंक लायला ताका. तो फाराव आहलो तेजें काळीज देवान निबोर केलां. जाल्यार तांकां कितें करपाचें? भाव भयणीनो, प्रश्न घडये आमचे लागीं जायते आसतले. हे प्रश्नांक जबाब एक सेरमांवांतल्यान दिवपाक जायना. असल्या प्रश्नाक असले प्रश्न जरी तर आमचे लागीं आसात जाल्यार पवित्र पुस्तकान भितर वचून आमी तो जबाब भायर काडपाक पडटलो. हें जरी तर आमी आयच्या संदर्भान हाडलें, आयज आमचे मुखार जायते जाण आसात निबोर मनाचे, निबोर काळजाचे, जे चुकीर चुकी कोत्तात. ह्या दिसांनी आमी आयकलां GMCन जें कितें जालां. मिनिस्टर आतां पयलो म्हणपाक लागलो ना हांव एपॉलॉजी करचो ना. मागीर कोणें ह्या वाटेन प्रेशर त्या वाटेन प्रेशर, भुरगीं आहा तीं भायर प्रोटेस्ट कोत्तात, दोतोर आहा ते प्रोटेस्ट कोत्ता. चल एक दिलीप आनी त्या उपरांत काडलें आनी कदेलाक सॉरी म्हणलें. जायते नाका जाल्लीं नाटकां ह्या दिसांनी जायत आसा. भाव भयणीनो, असल्या वेळार जायत्यांक आमकां तांचो राग येना. आनी ह्या आमच्या आमदार मंत्र्यांक गाळयो मारूंक ना तुमी? कितें कितें म्हणूंक ना? वॉट्सॅपाचेर, फेसबुकाचेर, युट्यूबाचेर कमेंट सेक्शनान जरी तर वचून वाचीत जाल्यार दिसती पडटा. आनी चडशीं नांवां क्रिस्तांवांचीं आहा. हांवें पासून गायला कमेंट, तुमी गायला आसतलो घडयेक. आनी आमी चडशीं तांकां सारकें बरें तोपून जाता तितलें तोपून मारता. मानना? क्रिस्ती जिवीत, क्रिस्ती आयज आमची क्रिस्ती थिराय. आनी कशे भाशेन आमी ही आमची गोवायकी जेजू पासत दितले. हांव हे साद्या साद्या वस्तूंनी भाव भयणीनो आमी चुकता. हांवूय म्हणटा, हांवूय जायते फावटी चुकता ह्या वाटेन, तुमीय चुकतात आसतलीं हे वाटेन. पूण ताचे मुखार आनीक एक पावल मारीत जाल्यार आमकां जण एकल्याक विटनसीस जावपाक आपयल्यात. विटनसीस म्हणल्यार आमी गोवाय जावपाक जेजूच्या मोगाचे, जेजूच्या आपुरबायेचे. आनी ह्या पासत जे कोणें म्हजे लागीं विचारलोलें ते फारावाचें देवान कित्याक काळीज निबोर केलें, तो वचपाक दिवपाक आहलोलो काय बरो, पोत्तून तेजें काळीज निबोर केलें. ते जुदासाक कित्याक देवान हे भाशेन निबोर काळजाचो केलो, घातकी कित्याक केलो? भाव भयणीनो, एकूच जबाब जो हांवें दिलो, देवान तांकां वापुरले. God used them as instruments to test the faith of all others. आनी आयज पासून जे आतां आमकां जांचो राग येता ते मिनिस्टर कितें कितें उलयतात आनी कोण उठ्ठा आनी धर्माचेर आड उलयता, दे आर द इन्स्ट्रुमेंट्स. आयज हांव म्हणटा दे आर द इन्स्ट्रुमेंट्स. कित्याक आमी आजून पासून निबोर मनाची आसा, आमी आजून पासून निबोर काळजाची आसा. आमी जायत्यो वस्तू ज्यो बदलूंक जाय आसल्यो, ट्रान्सफॉर्म जावपाक जाय आसलें, आजून जायना. आनी ह्या पासत घडये देवाक ह्या इन्स्ट्रुमेंटाची गरज पडटा. ही इस्रायल पर्जा जी आसली खेरीत विचून काडलेली पर्जा आसली. आनी तांकां लागून, हे इस्रायल पर्जेक लागून इजिप्तकारांक, तीं देवाचीं भुरगीं, फकत इस्रायलीच आसले तेच देवाचीं भुरगीं न्हू. आनी तरी आसतना हांचे पासत इस्रायलितां पासत देवान इजिप्तकारांक जायतें वायट केलें. तांकां खास्त लायली, इक्के हाती लायली तांकां. कित्याक ही पर्जा आपली खेरीत विचून काडलेली. आनी इतलें केलां आसतना ही इस्रायल पर्जा निबोर मनाची, निबोर मानेची जाली आनी कुड्या देवा फाटल्यान वचूंक लागली. इतली शिकवण मोइजेसा वरवीं आनी ह्या प्रवाद्यां वरवीं दिल्या आसतनाय निबोर मनाची, निबोर काळजाची जाली. आनी देखून आनी कोणाक तरी देव निबोर मनाचो, निबोर काळजाचो कोत्ता तुका आनी म्हाका देख शिकोवंक.
सगळे एग्जाम्पल परतून सांगपाची गरज ना. जरी तर आमचे भोंवतणी हे वायट आयज दिसती पडटा, चिंतून पळयात क्रिस्ती भावार्थी कशी चिंतून पळयात. आयज आमकां जायत्या जाणांक म्हणपाक दिसता ना रे क्रिस्तांवपण काबार रे गोंया, आमकां कोण कांय कोन्ना. तेंच्या हातीन पदवी आसा आनी ते RSS येयल्यात आनी कोण येयल्यात, ते सगळे आपणाच्या मनशांक इन्स्टिट्युशनांनी बसतात. घोडे वय जायत घोडे. कारण कितें चिंतलां आमी? आमचो क्रिस्ती भावार्थ खंय आसा? हें सगळें चलता तेन्ना क्रिस्ती जिविताची थिराय आसा आमकां? जाल्यार हीच थिराय आयज जरी तर सांतांतून हिंगा येवन जरी तर प्रवचन कोत्तालो जाल्यार आमकां सगल्यांक तेंच म्हणटलो. ट्रान्सफॉर्म जाल्यात तुमी, चेंज जाल्यात. सादी वस्त निमणी सोंपयता आसतना हांव ज्या सेमिनाराक गेल्लो 2 दीस फाटीं, तो इको टिचर्स हांचो इको टिचर्स. आनी इको टिचर्स म्हणटोच इको टिचर्स इको क्लब्स जे इस्कॉलांनी आसात आनी कसल्यो एक्टिविटीज करपाक जाय हाचेर बरीं भाशणां जालीं, बरीं प्रेजेंटेशन्स जालीं. आनी जायत्या जाणांक प्रायज मेळ्ळे, जायत्या जाणांक ट्रॉफी मेळ्ळ्यो, सर्टिफिकेट्स मेळ्ळ्यो. आनी सगळें जाल्या उपरांत जेवपाक गेलीं. आनी जेवपाक वयता तेन्ना हें सगळें बीट प्लास्टीक, थीम आहा एनवायरमेंट डेयाचो, बीट प्लास्टीक पोल्युशन. आनीक आमचो सरकार सांगता, चीफ मिनिस्टर सांगता सिंगल यूज प्लास्टीक बॅन करतले. आयकलां तुमी ह्या दिसांनी दिसता, सिंगल यूज प्लास्टीक बॅन करतले. हें सगळ्यान प्लास्टिकाच्यो वस्तू वापरप ना असल्या इको सेमिनार जाल्या उपरांत जेवपाक बश्यो आसात आनी पिवपाक परतून प्लास्टिकाचीं कपां, परतून ती थर्माकोलाची पेपर कप्स म्हणटा तांकां आमी जायते फावटी. तुमी पेपर कप्स उजार करता डिस्पोजेबल? इज दॅट पेपर तो खरेपणी हातीन घेवन पळयात. आनी जाय तितूंतली एक टिचर मागीर येयली आनी म्हणपाक लागली, फादर आयज हो इको सेमिनार जाला न्हू आनी थिंगासान आतां आमी जेवपाक येता तेन्ना हें कितें, वॉट इज इट दॅट वी आर टिचींग एंड वॉट इज इट दॅट वी आर डुईंग. आमी कोत्तात आमी तेच भाशेन सुदरतले आमी. आर वी गोईंग टू ट्रान्सफॉर्म? जाल्यार क्रिस्ती जिविताची थिराय सांबाळीत जाल्यार आमी ट्रान्सफॉर्म जातले खरेपणी. आनी ती टिचर आसली तेणें ते कप घेवन म्हाका दाखयलें, फादर तुका खबर आसतली तरी पूण सांगता, हें पेपर कप म्हणटा तें इट इज नॉट अ पेपर कप. आनी तातूंत जेन्ना गरम कितें घालता तेन्ना तें गरम जें आसा, ती गरमी आहा ती त्या कपाची जी धातू आहात ते ओडून काडटात, सबस्टेन्सीस ते दिसती पडनात ते. आनी हेका लागून कॅन्सर जाता, बिकॉज दे आर कार्सिनोजेनीक. कॅन्सर कोत्तात तसले पदार्थ तांकां आहा ते कप्स, डिस्पोजेबल कप्स जे तुमी तुमच्या सायबिणीक, लादिनीक आनी पाटयेक जे वापरतात, चोत्राय दोरात. कॅन्सर आमी हाडटा तेन्ना सोंपयलें हे टिचरीन म्हणून, दीस इज डिवायन जस्टीस. हांवें म्हणलें हाव डिवायन जस्टीस? कित्याक इतले आमी सेमिनार केले, इतली शिकोवण दिली आनी तरी पूण आमी सुदरना. आमच्या भुरग्यांक आमी कितलें शिकयलें, आमी इस्कॉलांनी शिकयतात तरी पूण आमचीं भुरगीं सुदरना. तीं घरा वेतात तांचे आवय बापूय सुदरना. आनी देखून डिवायन जस्टीस. निबोर मनाचो प्लास्टीक आयज आमकां कॅन्सर दीत आसा. आमी जें पितांव खातांव तातूंतल्यान मायक्रो प्लास्टिक्स, जें नुस्तें आमी खातांव तितून आमी आयज प्लास्टीक उडयल्ल्या, तें नुस्तें प्लास्टीक खाता, मायक्रो प्लास्टिक्स, आनी तें नुस्तें आमी खातांव, कॅन्सर जाता. डिवायन जस्टीस. बिकॉज वी आर नॉट चेंजींग आवर लायफ्स, वी आर नॉट ट्रान्सफॉर्मींग. आमी आमचें जिवीत बदलिना. देखून हे फाराव जुदास ह्या वाटेन येयल्यात, एनवायरमेंटांतल्यान आयज येतात. मातशें चिंतून पळोवया भाव भयणीनो. आनीक आमचें क्रिस्ती जिवीत थिरायेचें जावचें पासत आमकां जायत्यो असल्यो ऑपॉर्च्युनिटीज आसात, जायत्यो सवलती आसात. आमी न्हूच फकत उलोवपाक पूण आमच्या जिवितान करून दाखोवपाक मेळिल्ल्यो सवलती आमी पिड्ड्यार करच्यो न्हू. तेच बरोबर जाणा जावया, जरी तर आमकां सवलती आसात जाल्यार तातूंत आव्हानां आसात. देर आर चॅलेंजीस. थोड्यो वस्तू आमी करूंक सोदता आनी त्यो करीत जाल्यार आमचेर घोडे कोण फिर्याद मांडूंक शकता, कोण आमकां मारूंक शकता, कोण आमकां वायट करूंक शकता. हेंय सगळें ताचे बरोबर येता. चॅलेंजीस आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ क्रिस्टियन लायफ. आनी देखूनच आमी हीच कृपा आमकां जोण एकल्याक मागुया. आमी क्रिस्ती जिवितान थीर रावन सांत आंतोनी भाशेन भियेनासतना आमच्या जिवितान
जेजूचो प्रचार करून आमी ताका गोवाय जावंक आमकां हे भेटेन कृपा मागुया. सगळीं उबी रावया. आमची थोडीशी मागणी आतां आमी विस्वासान भावार्थान देवा मुखार दवरुया. आमचो बाप साहेब लिओ सगळे गोवले बाप आनी याज्ञीक जावन आसात क्रिस्ती भावार्थाचे फुलेर. जेजूच्या जळत्या मोगाची किरणां तांणी आपले पोरच्या काळजान रिगोवंक पावोवंक आनी देवाच्या उतरान भावात पेरूंक बापाची कृपा आनी बोल तांकां मागुया. जायते आमचे सरकारी कायदे भोव करून गडपात सोयत्या दितात जे जिविताचे संस्कृत्यो आड वेतात. तर आमी वेंचून काडलेल्या सरकारी फुडारांनी आनी वेगवेगळ्या खात्यान वावुरतले अधिकाऱ्यांनी पोरच्याच्या बऱ्याक पडटा तसले कायदे आनी येवजण्यो काडूंक तांकां देवाची जाणवाय आनी शाणेपण मागुया. क्रिस्ती भावार्थ आनी तत्वान वेव्हारांत घालूंक आमच्या दोन एकल्याचे क्रिस्ती कुटुंब जावन आसा मुलावी शाल. आमच्या आवय बापूय आपूण पयली क्रिस्ती भावार्था प्रमाणे जिवंक आनी ह्या भावार्थाची स्वता आपल्या भुरग्याच्या आनी वांगड्याच्या जिवितांत वापरूंक देवा लागीं मागुया. आमच्या आनी हेर देशांत क्रिस्ती प्रोजेक्ट जायती पिडापीड कोश्ट मारफार घालतात आनी जाणट्याक जायत्याक भावार्था खातीर जिवेशी मारल्यात. हे संस्थेले आनी मायत्रपण भोगतल्यांक क्रिस्ती प्रोजेक्ट देवाची तोखतली बुजवण कृपा आनी बोल मागुया. आयच्या दिसा ट्रेझेन करून इंतेसांव दिल्ल्या पासून मागूंक लायलोल्या पासून तशेंच मिसाची मांडोवळ करतल्या पासून सांत आंतोनीचे मजूतीन कुडी ओतम्याची भलायकी फावो जाल्यार पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया. रावन आमची जण एकल्याची खासगी मागणी देवा मुखार दवरुया. खेरीत भाशेन आयच्या दिसाक आमी मागता सगळीं जीं जोडयां भुरग्याच्या देण्यांक आशेतात देवा लागीं मागतात तांकां सगल्यांक एक मिलाग्र फावो कर म्हूण तांचे पासत मागुया. सुर्गीच्या बापा आतांच तुजे मुखार आमी दवरल्या ती मागणी तूं दोयेन आयकून घे आनी तुजे कुशे प्रमाणे ती आमकां फावो कर. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. बेतोने बेलार गीत घेऊया. C23 पेज नंबर 38. C23.
म्हज्या भाव भयणींनो, म्हजें तुमचें बलिदान सरपदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमचे आनी आख्खे पवित्र शुभेच्छा रवाक सर्वेस्पर मानून घेवं. सरपदवेदार आनी बोव वर्त्या देवा, तुज्या भाग्यवंताच्या उगडासाक वो योद्न समर्पून तुजें थोरपण आमी ओळखून घेता आनी तुजे मुखार सरपटून तुका उलो मारता. आमच्या गवळ्यां खाल तुज्या मोगान जिवन सासनाची सोडवण जोडूंक आमकां फावो कर. तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवें आसूं, तुमचे सवें आसूं, आमची काळजां उबारुया, आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सरपदवेदार आनी सासनाच्या देवा, सर्व काळ्यान सर्व ताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. आंतोन तुज्या भक्ताच्या मनाक ही परब समारंभूंक तुजे पवित्र सभेक तूं फावो करताय. ताचे पुण्यवन जिवीत आमकां धीर दिता, ताची शिकोवण आमचें गिन्यान उजवाडायता आनी ताच्या मागण्याच्या धर्मान आमकां तूं सांबाळटाय. देखून देवदूतां आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. बापा, खरोच न्हू पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणांची झर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आनी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमची पासत समर्पूंची. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिनवासलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सोमेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासनीक कराराचें हें रगत. पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात.
बाभार्थाचो गूट फॉर गोठुया तुझ्या गुरसारी तुरवची कोणा पोटे तुवें आमकां सोडूनी सोम्या संसाराच्या सोडवणारा आमची बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा के पृथ्वीचे विस्तारले पयसुबेचो उगडास कर हल्ल्यो आमचे बागेवन बापा फिलिपनेर आमचे गोंडी बापा सीमा आमच्या आदारी गोंडी बापा सगळे यादनिकी वर्गा बराबर तिका प्रितीमोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बडवो सोदून मेल्ल्यात ते आमच्या भाव भयणीची काकलूत कर तांकां तुज्या इश्टागोती मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोटसोडीत मुखार मोल पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया करून मागता. आगवार मारिया देवाची माय सांगाती बागेवन दोन दुतांनी सूर काली तुका मानवल्यात ते सगळे भक्तां बरोबर सासण्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाताक तुजी मोहीम मागूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोरपद्वेदार बापा सोरवंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. क्रिस्ती जिविताची थिराय दिसती पडटा जेन्ना आमी आमचें जिवीत नवसरता. द ट्रान्सफॉर्मेटीव पावर ऑफ द होली स्पिरीट. इल्लोसो वेळ ओगीच राव आनी आयची मिसाची भेट जाल्या उपरांत तुज्या जिवितान ट्रान्सफॉर्मेशन आयज तूं कितें हाडूंक सोदता सांग जेजूक. आनी आमचें नवसरलेलें जिवीत बापाक उबारून जेजून शिकयल्लें प्रार्थन म्हणुया. आमचे बापा स्वर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं तुझें राज्य आमकां येवं तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आमकां दी आनी आमी आमचे चुकल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेंत पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परासोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवचन नोतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाठाय. कित्याक रासवटकी पोती आनी मोहिमा तुजी सासनाच्या सासना. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बाबार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेताय राजवट चलयताय सासनाच्या सासनाक. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाचे शिले तू संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कोर. देवाचे शिले तू संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कोर. देवाचे शिले तू संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा. ती शेळीच्या जेवणाक आपयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी. सुम्या तूं तुजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. आत्मीक कुमयाव खातीर मागणें मोगाळा जेजू मोगाळा जेजू तूं भोग
संस्कारान तूं भोव पवित्र संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण हाजीर आसाय हांव म्हूण सत मानता हांव सत मानता सगळ्या वस्तूंन हांव सगळ्या वस्तूंन हांव तुजो मोग करता तुजो मोग करता आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक म्हज्या आत्म्यांत घेवंक आशेता आशेता हे घडयेक हे घडयेक तुका हांव संस्कारांत घेवंक शकना म्हणटोच आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयता आनी आख्खीच तुका एकपडटा तुजे कडसून केदींच वेगळी जावं म्हाका दिवं नाका आमेन.
प्रार्थुया. सूर पदवीदार देवा, तुवें आमकां दिल्ल्या पवित्र जेवणान आमी दादोशी जाल्या. बागेवन तांतुनीची देख आमच्या दोळ्या मुखार दवरून तुजी सेवा सदां भक्तीन करूंक आनी मोगान आनी सुडसुडायेन आमच्या बाबा भयणीच्या गरजांक पावूंक आमकां कृपा दी म्हूण आमी मागता. तुज्या पुता जेजूचे नांवी बसूया. आयज त्रेजनाचो 13वो दीस निमणो दीस आनी आयज आमी सांजेच्या प्रार्थनान वांटो घेतला. आयची मांडावळ केल्या मारिया इमाकुलादा समुदाय रेजिडन्सी रेजिना मुंदी तांकां आमचे दिनवास देवान तुमचेर आशिर्वाद घाल म्हूण आमी मागता. फाल्यां परब 5:30 वाजता तेर्स जातलो सांतातोनीचो आनी 6 वाजता परबेचें मीस. तुमकां सगळ्यांक आमंत्रण. दुसरी तुमची कोण घरचीं इश्टा मित्रां आसात तांकांय तुमी आमंत्रण दिवचें फाल्यांचे परबेच्या फेस्ताच्या दिसाक. फाल्यां फेस्ताच्या दिसाक लोक मातसो सुबेज आसतलो. मातशें चोतराय धरचें. आनीक एक पावटी आमी जेन्ना आमचीं मोटरां घेवन येतात बरे भाशेन दवरात. आमकां मोटरां बरे भाशेन दवरूंक आमचे वॉलंटियर्स तशें आमचे ट्रॅफिक पुलीस भाव आमकां आदार करूंक आसतले. तांचें आयकुचें सगल्यांनी. तुमची फिलॉसॉफी फाल्यां सगल्यांनी बंद दवरची आनी ते जे कितें सांगतात तेंच आयकून आनी ते सांगतात ते भाशेन तुमची मोटरां दवरून मातशें ही मांडावळ सांबाळची. जे कोण पयस दवरतात आपली मोटरां मातशें त्या वाटेन जे कोण दवरतात सारकें चलोन फुरसा लागीं येवपाक जाय. दोनूय वाटेन जावन जे कोण रस्त्याचे त्या वाटेन दवरतात तेमी फुरसा लागीं चलोन येवपाक जाय. आमचे पुलीस भाव थंयसर आसात ते सगळीं मोटरां आडायतले आनी तुमकां बाराबर ह्या वाटेन येवपाक दितले. मातशें ही चोतराय दवरची आनी ही मांडावळ तुमी सांबाळची म्हूण तुमकां सगल्यांक उलो मारता. परबेचें मीस जाल्या उपरांत आमची तरणाटीं फाल्यां इल्लोसो वेळ बाराबर सारूंक तुमकां आदार करतलीं. क्वीज आसतलो. 13 ज्यो मिलाग्री आसात आमी घातलेल्यो आसा थिंगा त्यो वाचून वचात. जाणां जायत कसल्यो ताचेर एक क्वीज केल्लो आसा. त्या क्विजाक आन्सर दिता तांकां सगल्यांक बरे बरे इनाम आसतले. तेच बरोबर आनीक इल्लोसो वेळ बाराबर सारूंक आमची तरणाटीं धाकटीशी हावजी करतलीं. येता आसतना बोडसान इल्लेशे सुबेज पयशे तेंची हावजी काडपाकूय तुमी घेवन येवचे. तशेंच आमची तरणाटीं हें सगळें जाल्या उपरांत सांजवेळाची आपली तयारी करतात. फाल्यां निमाण्या दिसाक आपलें बॉक्स घेवन तुमचे मुखार आसतलीं. तुमी तांच्या ह्या वावराक आदार दिवंक आनी तशेंच तांचे एपिल्स आसात ते ज्या कोणाक दिसता तुमचे मदल्यांक ते एपिल्स घेवन तुमी तांकां आदार करचो. तुमची देणगी पावल्या. एका बऱ्या देखणरान 4,000 रुपया. जिनेट रॉड्रिगीस 1,000 रुपया. तुमच्या उदारपणाचेर आमी देवाचो आशिर्वाद भरपूर मागता. भाव भयणीनो, फाल्यांच्या दिसाक परबे दिसाक हांव आसचो ना. देखून आयच्याच दिसाक तुमकां सगल्यांक देव बरें करूं म्हणटा. पयले सुवातेर ह्या जाग्याचीं भाटकारां आसात तांकां उदारपणान तांणी आमकां हो जागो कोपेल पासून तांच्याच नांवार आई गरजेच्या नांवार ना तें. आनी आपल्या उदारपणान हांगासर सगल्या लोकांक सांतांतोनीची भक्ती करूंक जे आमी आतां 3 वर्सां फाटीं सुरू केलां हांगासर ही त्रेजनां करूंक तांणी सगळे भाशेन आमकां आपलो सहकार दिला. देखून तांकां आख्या कुटुंबाक आमी देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच सांगला ते भाशेन तुमकां हो जो सांतांतोनीचो खुरीस आसा रस्त्यार आसा देखून पंचायतींनी आमकां चीट बरोवन मागला तो शिफ्ट करपाक. आनी आमी उक्त्या मनान तें करता कित्याक येरादारीक त्रास जावपाक जायना. आमचे खुरीस वा आमची कसल्योच इमारती वा आमची भक्ती जी आसा ती दुसऱ्यांक त्रास जावपाक जायना हें मनान दवरून आमी हो खुरीस शिफ्ट करपाचो प्रोसेस सुरू करता. कितें भाशेन मागचें देवा लागीं. पयली सुवातेर तुमच्या मागण्याची गरज आसा. मागात देवा लागीं सगळें बरे भाशेन जावपाक. आमचो जो दोंगर आसा तोय बरे भाशेन सांबाळपाक हें सगळें करता आसतना देवाचे येवजणे प्रमाणे काम जावंक मागात. तशेंच हो वावर करूंक आमकां दुडवांची गरज पडटली ती आमी मागीर तुमच्या मुखार दवरतले हांव. आनी सांतांतोनीच्या मानाक आनी सांतांतोनीच्या मोगान तुमी जायतीं जाणां तुमची देणगी दितात आनी दितलीं. त्या पासत आदी फुडेंच तुमकां सगल्यांक देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच ह्या आख्या त्रेजनाच्या दिसांनी जावं फुलां घालपाक वसणें काडपाक वो तुमची
वेगवेगळे तरेन तुमी जी देणगी दिल्या त्या सगल्या पासत तुमच्या उदारपणाचेर हांव देवाचो आशिर्वाद मागता आनी तुमकां सगल्यांक देव बरें करूं म्हणटा. आमचे खेरीत दिनवास आमचो कॉयर आमकां सदांच मुजग वाजोवपाक आनी गायनां करपाक आमकां आदार केल्ल्या आमच्या ह्या कॉयराक आमचे दिनवास, सावंड सिस्टम घातलेल्याक आमचे दिनवास, तशेंच लायट घातलेल्याक आमचे दिनवास, आमचे मीस लायव्ह स्ट्रीम जावपाक आमचो भाव नाथानियल ताणें त्रास घेतल्या ताकाय आमचे दिनवास, आनी आख्खी मांडावळ करूंक आमची सेंट एंथनीज फिस्ट कमिटी आसा. तांणी भार घेवन ही सगळे 13 दीस आनी फाल्यांच्याय दिसाक भार घेवन बरे भाशेन मांडावळ केल्या. आमचे युकरिस्टीक मिनिस्टर्स तांकां बरे भाशेन आदार दिला. देखून सगल्यांक तुमकांय देव बरें करूं म्हणटा आनी तुमचे देवाचो आशिर्वाद मागता. जीं कोण वाचपाक मुखार सरलीं वेगवेगळीं, जरी तुमी जायतीं जाणां वेगवेगळ्या गांवचीं, पूण उदारपणान देवाचें उदर परगटूंक तुमी मुखार आयिल्ल्यांक आमची शाबासकी आनी देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच ह्या त्रेजेनान आमकां मिसाची भेट भेटूंक, देवाचें उतर परगटूंक, तशेंच आमचीं इंतेसांवां एका मिसाक एक पाद्रीन फकत एक इंतेसांव म्हणपाक जाता, पूण आमी ह्या सुवातेर 3 इंतेसांवां घेता जाल्यार 3 जाण पाद्री आसपाक जाय. 3 जाण पाद्री आसपाक आमकां कॉन्सेलेब्रंट्स जे यादनीक आयले मीस करपाक, भोव करून आमचे पालोटी फादर्स आमकां कॉन्सेलेब्रंट्स जावपाक, तेच बरोबर कुमसाराचो साक्रामेंत आमकां सदांच फावो जावपाक तांणी भार घेतलेल्या पासत तांकां आमचे खेरीत काळजाचे दिनवास. आयज सांगलां तशें खेरीत भाशेन सगलीं जीं काजारी जोडयां भुरग्याच्या देण्याक आशेतात आनी भुरग्याचें देणें देवा लागीं मागतात तांकां आमी सांत आंतोनीचे मजतीन खेरीत आशिर्वाद दितले हांव, आनी आमी सगलीं जीं हांगासर हाजीर आसात तीं तांचे पासत मागतले हांव. निमणो आशिर्वाद घेवंक आमी उबी रावया. सगळे दिनवास आमचे देवाक मारीच्या तुस्त गितांतल्यान आतां आमी उबारतले हांव. सगल्या मनशांक सोडवण मेळचे खातीर सगल्यांक हांव सोगोट जालो. गायन घेऊया W16 पेज नंबर 272. W16. Monsor bespora makanta Monsha tarka deva sove murkota Monsor bespora makanta Monsha tarka deva sove murkota Tane lagrica konice mișteli Zubliu pinka maka bagi muntoliu Surpoliștat na paghiuli očapa Uvit lučico na oči načina Monsor bespora makata Moča tarka deva sove murkota Apni bokti kodolja dajam zodil Pinki kaklutoja kakojta Apna polišta tu paru zovem spor Kad zakonat kulturno dogajta Monsor bespora bakata Moča tarka deva sove murkota Podvedaram sodra vojne živdita Nad mitom to moje moga urkata Gospoda dejani Destem zaljadali guru popita Monsor bespora bakanta Moča tarka deva sove murkota Uprestorum napljato jar mogaco Izraela kapljac
Mozart Vespora Bacanta Mojakarta Deva Sove Mukota Mozart Vespora Bacanta Mojakarta Deva Sove Mukota. सगळ्या मनशांक सोडवण मेळचे खातीर सगळ्यांक हांव सोगोट जालो. सांत आंतोनीक मागणे. नमन तुका सांत आंतोन, तूं वर्तताय फूल निर्मळायेचे आनी अनोद क्रिस्तांवपणाचो. हांव तुका मानता जाणटिकायेच्या आनी देव मोगाच्या बोडव्या आनी कुशाल बरीत जाता इतल्या देण्यांनी देवान तुका बोरला दिवन भोव खालतेपण काकलूत आनी मिलाग्री करचे देणे व्हडा बरवाशान आनी खालतेपणान हांव तुजे लागीं मागता. विनंती कर म्हूण ह्या किरकोळ्या पातक्या पासून जो एका आकांताच्या वेळार तुजे लागीं मागता. तुजे मागणे ओगीच रावन देवा मुखार सांत आंतोनीचे मजतीन दवर. मागता त्या मोगा पासून मिनीन जेजूच्या जो तुवें केलोय इतले पावटी तो तुज्या हातार खेळटा आसतना एक ओतीक सापडलेल्या आदारा तूं वळखताय कितली म्हाका गरज ती ह्या देण्यांची जे तुजे वरवीं मागता. पवित्र सभेच्या सर्व मुखेल्यांक कुटुंबाच्या दर एका वांगड्यांक तुका समर्पिता. तांकां तूं राख आनी सांबाळ. म्हज्या कुटुंबाच्या दर एका वांगड्याक बरे भलायकेन सांबाळ. म्हजो दिसपट्टो ग्रास दी. म्हज्या वावराचो फोड म्हाका मेळूं. सर्व पिडेस्तांक आनी कश्टावतल्यांक तूं आसरो जा. काम नाशिल्ल्या तरणाट्यांक बरें काम आनी फुडार फावो कर. भुरग्याचे देणे नाशिल्ल्या काजारी जोड्यांक ते देणे फावो कर. सर्व भुरग्यांक भावार्थान वाडूंक तुजी मजत लाबय. म्हज्या पातकाची खरी दूख आनी देवाचो आनी म्हज्या पेल्याचो व्हरतो मोग म्हाका जोडून दी. आनी अशें हे जिणेन विस्वासान सोम्याची चाकरी करून तुज्या सांगाता सासणाच्या सासणाक बापाक वाखाणू तुका बोगू आनी आशिर्वादात करून स्वर्गा राज्यान म्हाका पावय अशें जावं. सगळे पिडेस्तां पासत मागुया. जी कोण ओपसय गळ्ळलो आसा रस्त्यांचेर आनीक तांच्यो सर्जरी चलतात तांचे पासत मागुया. तो नेत हाका आमच्या मागण्यान दवरुया. आनी ह्यार सगळीं जी कोण बरी ना तांचे पासत मागात. सर्वेस्पोर तुमची सवे आसूं. सोम्याचे नांवी आमचो आदार. हे सोम्या जेजू क्रिस्ता सांत आंतोनीक सर्व पिडेस्तांक आनी निर्गोटितांक सांबाळ करूंक आनी भलायकी लाबूंक प्रार्थना कोन्न आमकां तुवें दिलोय. ताचे मजतीन कुडीची आत्म्यांची आनी मोतीचे पिडेंत कश्टावतल्यांच्या तुज्या चाकरा चाकोरणीचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल आनी तुवें रचिल्ल्या आत्म्यांक ऊब दिवन जिवा बरीत कर. अशें आमी आमच्या कश्टांतले नितळ जावन बेगीनूच तुजे दयेन भलायकी दवरच्याक पावूं. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. सोमी जेजू क्रिस्त तुमचे सवे आसून तुमकां राखूं. तुमचे भितर आसून तुमकां सांबाळूं. तुमच्या मुखल्यान आसून तुमकां वाट दाखोवं. तुमच्या फाटल्यान आसून तुमची जतन करूं. तुमचे वयर आसून तुमकां आशिर्वाद दिवन बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्यांचे नांवी. खेरीत आशिर्वाद आनी मागणे आमी
काजारी जोडयांक जी भुरग्याचे देणे मागतात तांचे पासत करता. जरी तर कोणी हांगासर आसात लग्न जाल्लीं जोडयां भुरग्याच्या देण्या पासत मागतात जाय जाल्यार तुमच्यान मुखार येवं येता. नाजाल्यार आसा थंय रावल्यार जाता. भाव भयणीनो, आमी सगळीं ह्या वेळार जीं काजारी जोडयां भुरग्याच्या देण्या पासत सांत आंतोनी लागीं मिलाग्र मागता तांचे पासत आमचे हात जोडून मागुया. काजारी जोडींची भुरग्याच्या देण्यांक ओतरेकतात ह्या वेळार एकामेका पासत घोव बायलां एकामेका पासत मागात. भोव करून तुमकां तुमचेर एकामेकाचेर कसलोय राग आसा, आजून बोगसणें दिवपाचें आसा, वो चुकी जाल्ल्यो आसात, बोगसणें मागात ओगीच रावून. प्रार्थुया. सांत आंतोन, तूं जावन आसाय मिलाग्रीचो आनी ओचोरियांचो सांत. आमी तुजे शीं आयल्या आमचे खोतीन काळजान घेवन बो करून सगळीं काजारी जोडयां जीं आयल्यान एका भुरग्याच्या देण्यांक तुजे मजतीन मागूंक आमी मागता तुजे शीं. तूं उलय एक उतर मेनीन जेजूच्या कानान आनी हांकां फावो कर भुरग्याचें देणें. तुजे मजतीन ही एक व्हड मिलाग्र तांकां फावो कर म्हूण आमी तुजे लागीं खोतखोतीत काळजान मागता. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आनी सोर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो सांत आंतोनीचे मजतीन तुमचेर, तुमच्या कुटुंबाचेर, तुमच्या वावराचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. शेवटा गीत घेवया U25. Sodom.